raised valiant प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवूत आग्नेलाच्या 8व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. मानेवूत आग्नेलान खोल दैवीक अणभवांतल्यान आनी तरेतरेच्या लोकां बरोबर चलून शांतीचे दिरादीक गोवाय तयार केले हो 8व्या नोवेनाचो विशय. अनितीन, हिंसा, भ्रश्टाचारान, वेगलोचारान, पिडेन असल्या तरेकवार वायटाच्या बारान चेपलोल्या लोकांचो आमी आयज खेरीत उगडास करता. जेजून दुबल्या धाकट्याचो आनी समाजाचे देगेक आशिल्ल्याचो खेरीत हुस्को धरून ह्या तरेकवार परिस्थितीचेर ताणें निशेध मारलो आनी देवा दयाळाचो उपकार जालो. हें जेजूचें मिसांव पवित्र सोबेन आपलें केलां आनी दिरान तें फुडें व्हेलां. वेगवेगळ्या धर्मां मदें संवाद करून शांतीची आनी उदरगतीची पावलां मारून शांतीचे मिशनार जावंक फुडें सरुया. सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इंतेसांव हें पोरी दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी तशेंच शांती मागता. रेमेडियस फाल्कांव वेलसांव दिनवासनेचे मीस सबस्त्यान फेर्नांदीस कालांगूट. सगळे आमी उबे रावया आनी सुरवातेचें गायन घेवया. गायन आमी घेवया. गायनाचो अंक A31 on page 16. A31 on page 16. Sorry,
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमची सोबे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या सत्यान्वय पुण्यतिथी तयारेच्या 8व्या नोवेनाच्या दिसा मिसा बलिदानान सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मानेवंत आग्नेलान खोल दैवीक अनुभवांतल्यान आनी तरेतरेच्या लोकां बरोबर चलून शांतीचे धिरादीक गोवाय तयार केले. ओनितीन हिंसा भ्रश्टाचार वेगळोचारान पिडेन असल्या तरेकवार वायटाचे बारान चेपलोल्या पासत गरज पडल्यार आपलो जीव लेगीत दिवपाचो आमी आयज खेरीत उगडास कोत्ता. जेजून दुबल्या धाकट्यांचो आनी समाजाचे देगेक आशिल्ल्याचो खेरीत हुस्को धरून ह्या तरेकवार परिस्थितीचेर ताणें निर्शेत मारलो आनी देवा दोळ्याचो उपकार जालो. हे जेजूचे मिसाव पवित्र सोबेन आनी कांय काळजीदार भावा भयण्यांनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आपले केल्ले अंदिरान तें फुडें व्हेलें. वेगवेगळ्या धर्मां मदें संवाद करून शांतीची आनी उदरगतीची पावलां मारून आनी हेर डायसिसीच्या धर्मीक आनी समाजीक कार्यांनी मिसळ जावन शांतीचे मिशनार जावंक आनी फुडें सरूंक बापाची कृपा ह्या मिसा भेटेन मागुया. मोगाळ भयणांनी आनी बाबांनो, मानेवंत आग्नेलान खोल दैवीक अनुभवांतल्यान आनी तरेतरेच्या लोकां बरोबर चलून शांतीचे धिरादीक गोवाय तयार केले. हेंच आमच्या मनान दवरून आमी हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. हे मिसाचे भेटेंत आमी बारबोर पाद्र आग्नेला बारबोर रावुया, ताकाय आमच्या बारबोर सांगाता दवरुया आनी मिसाचे भेटेन तयार जावंक आमची कितेंय चुकलां जाल्यार देवाचेर आड गेल्या जाल्यार एकामेकाक अपमान केला जाल्यार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बारबोर म्हणुया, हांव पाती सोरफुलीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Krista
सर्वेस्परा शांतीच्या बापाक शांती समाधान करतात तांकां तूं तुजीं भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलां. खरे आनी शाश्वत शांतीची बुनयाद जाता तसली नीत स्टापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. भावा भयणीनो, 3 म्हयन्या उपरांत अलेक्झांड्रिया थावन आयलोल्या आनी त्या जुंव्यार इवाचो काळ सारलोल्या एका तारवार आमी चोडल्या. जोवले देव ही ताची खुणा आसली. आमी सिराकुसाक तोडीक लागल्या आनी 3 दीस थंय रावल्या. उपरांत तोडी येवशिल्ल्यान वचून आमी रेजिओमाक पावल्या. एका दिसा उपरांत दोकिनीचे वारें मारलें आनी दुसऱ्या दिसा आमी पेथियोलिसाक पावल्या. हांगा आमकां कांय भाव भयण मेळ्ळीं आनी तांचे मोदें 7 दीस रावून आमकां खुशालकाय भोगली आनी शेकी आमी रोमांक पावल्या. थंय भावां भयणींक आमची खबर मेळ्ळी तेन्ना एपियोसाच्या बाजारांत आनी 3 गाडयां लागीं ती आमकां मेळूंक आयली. तांकां पळोवन पावलून देवाक आर्गां दिवन आनी धीर घेतलो. आमी रोमांक पावतोच एका खासगी घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो. 2 आख्खी वर्सां पावलो भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोल नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. म्हणुया, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. इस्रायलाचे कुळयेंताय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. सेकंड शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. किन्नऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळीं वाजत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची
तोणतोणीत वाखाणणी कर. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. उद्गार. आमी तुका वाखाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. दोर्म दुतांचो मोहिमेवंत जोमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. Hallelujah, 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 Hallelujah. सुरेस्पर तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. म्हत्वा प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकाच्यो उरपुंजी पडून जेजून दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरची आयले आनी तेन्ना ताचे कडेन उलोवंक अशें तो शिकूंक लागलो. खुशी मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचे राज ताचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम ताचे दायज. रुदन करतात ती सुभागी, देव ताका पुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव ताका दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव ताची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुभागी, देव ताका आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर धुमाडो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गीचे राज ताचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानीत, तुमकां धुमाडो दितीत आनी सगल्या जिनसाचें वायट तुमचें आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार वो वडील मजुरी तुमची. येशू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भयणांनी आनी बाबांनो, आयज आमी जायतें आयकता पाद्राग्नेलाचे वयर. हें सगलें पाद्राग्नेलाक जायतें बरेंपण ताचे लागीं आसा. तें सगलें बरेंपण ताका खंयसरूच दुसरे सुवातेर मेळोंक ना, पूण ताच्या घोराब्यांत मेवलां. आनी व्हडलो टिचर ताचो. हें सगलें ताका शिकोवपाचो जावन आसली ताची आवय, मोगाची आवय. तिणें ताका शिकयलो. ती आपणाचें जिवीत करताली कशेंय दुसऱ्यांची सेवा करून, दुसऱ्यांक शिकोवन. तेंच ताच्या पुतान आपणायलें, पाद्राग्नेलान आपणायलें. सगल्यांक सांगता तो तिचो वांगडी कसो जालो. शिकोवपांत दुतोवन शिकयताली ताची आवय सगल्यांक. तोय तातूंत शिकोवंक लागलो. आनी ती कितें शिकयता ती आपणायताली. आपणाच्या जिविताचें जायतें बरेंपण दुसऱ्यांक शिकयताली. तोय ताची आवयचें सगलें शिकलो. आनी सगलें सुचोर खुचोरूय गेला उपरांत पासून हें सगलें ताचें घोराब्याचें येतालें. घरान जसो तो वागलो, घरान जो शिकोवन आयलो आवयचे वरवीं, तेंच ताणें सिमिनारीन वेतूस शिकोवंक लागलो. दुसऱ्या इगोर्जांनी वेतूस चड विगोर्जांनी काम करूंक ना. 3 फिरगोजांनी काम केलां. शिरोडा, सांवड्डें
आनी कुमटा ह्या तिनूय फिरगोजांनी तेंच ताणें शिकयलें जे आपणाच्या जिवितांत आपले आवय वरवीं आपल्या घोराब्या वरवीं ताका मेवलेलें. सेमिनारीन शिकलोलो तिवोलॉजी सगळी पूण हे सगळे सगळे बरे गूण पयले ताणें आपणायलेले ते आपणाच्या घोराब्यांत. मोगाळ भयणान भावानू, आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकलां. खुशाल आनी संतोश बरी जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. आमी ह्या संवसारांत कितेंय बरें केलें जाल्यार स्वर्गार आमकां मजुरी मेवतली. ही आजची मुख्य उतरां आमच्या शुभ वर्तमानाची. आनी हो शुभ वर्तमान जो आसा दोंगरा वयलो जेजून केल्लो सगल्यांक शिकयतालो. खोशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, रुदन करता ती सुभागी. सगळे हे बरे गूण ताणें त्या दोंगरा वयल्या सरमवान सगल्यांक सांगून दिले आनी सगल्यांक ताणें शिकयले. तेच गूण फादर आग्नेल आपल्या जिवितांत वागून ताचे वरवीं जिवन सगळे सुवातेर जूंय तो वेतालो. फादर आग्नेल तेंच कोत्तालो. ते सगळे कोण जे शिकला आपणाच्या आवयचे वरवीं शिकलोलो. मागीर शिमनारीनूय शिकोवन जेजून सांगल्या ती उतरां आपणावून सगल्यांक परगोडटालो. जूंय जो वेतालो थंय सगळे सुवातेर तें शिकयतालो. आनी बरेपण ताच्या जिविताचें म्हटल्यार जायते फावटी लोक ताका मानतालो आनी कुमसारांक जायते फावटी ताचे लोक धांवून येतालो. मोगाळ भयणान भावानू, आमकां आयज उगडास केलोलो आसा. 2 गूण ताचे 2 उस्तोरी कशे दिल्यात सांगपाक. एक जावन आसा ताची शेजारी. तो आपणाच्या रुमान बसलो आसतना शेजारी 2 जाणां झगडटालीं. जाय ती एकामेकाक गाळी मारतालीं, वायट उतरांनी एकामेकाक वाचारतालीं. आनी फादर आग्नेल आपणाच्या रुमान बसून वाचतालो. हें वाचता आसतना पळोवन आयकूंक येता पळय तें जायना जालें. सुसूंक फादर आग्नेला लागीं दवरलें पुस्तक वाचतालो. तें उठलो तिसरलो तसोच सवकासायेन त्या घरांत गेलो. झगडटालीं दोगी बायलो तांचे शी गेलो आनी तांकां पयलें ताणें इतलीं वायट उतरांनी एका मदें झगडटात एकामेका मदें ताका आनी पळयना ती. तो कोण येयला म्हणून तें कांय हातीनशें धरूंकूच ना. चलोच आहा तांचें झगडें. तेन्ना फादर आग्नेलान तांचें मोदें एक ते वाटेन आसा, एक ते वाटेन तांचें मोदें वचून दिमी घातली. वगोस रावलो, कांय सांगूंक ना. दिमी घालून मागणें कोत्तात तांचे बसत. मागणें कोत्ता आसतना स्लोली आवाज उणो जायत गेलो आनी आस्ते आस्ते सगळें तांचें झगडेंच कोबार जालें. मोगाळ भयणांनी भावानू, फादर आग्नेलान कितें केलें जायत? आपणाचो गूण, मागण्याचो गूण, सोंसणीकायेचो गूण जो देवान ताका दिल्लो, गोरेबानसून ताच्या आयलोलो ताका, तोच ताणें थंय दाखयलो. आनी त्या दोनूय वस्तुऱ्यांनी मागीर शेकी ताचे लागीं माफी मागली. मोगाळ भयणान बाबानू, आनी सदांच ती शांत रावून एकामेकाच्या मोगान जियेतालीं. आनिकूय आमकां जायत्यो असल्यो ताच्यो जिवितांतल्यो खबरो मेवतात. जायते बरे गूण, जायतें बरें जिवीत ताणें दाखयल्लें आसा आनी सगल्यांक शिकोवणी दिल्ली आसा. आनी कसली शिकोवण शिकयतालो आपल्या उतरांनीच. आनी आपलीं उतरां कसलीं जाय तीं मोलादीक उतरां ताच्या तोंडांतलीं भायर सोदतालीं. पूण ताची सगळीं हीं उतरां भायर सोदतात तीं ताच्या जिवितांतूच ताका पळयल्यारूच कळटालें. वो दुसरे भाशेचो मनीस, शांत मनीस, सोंसणीकायेचो मनीस, मोगान बोल्लोलो मनीस, देवाचो मनीस. कोणूय ताका पळयल्यार अशें म्हणटालो आपणाच्या मनान. आनी तो सांगता पळय तो सगळें बरे भाशेन मोगान आयकतालो. आयज शुभ वर्तमान आसा आमकां. खोशेमानान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. हो शुभ वर्तमानान जेजून फादर आग्नेलान जायती फावटी सांगलो आसतलो आपणाच्या जिवितांत. जायते सुवातेर वेतालो तो. एक फावट एका गांवांत ताका पयलो एका विगारान जायते मनीस आसले, जायते दादले बायले सगळे
मिटिंगेन झगडटालेत, आयकोन नासलेच, विगाराचें आयकोन नासलेच, कोणाचेच आयकोन नासलेत. तेन्ना पाद्रीकारान ताका पाद्राग्नेलाक पिलार फोन करून सांगलें, कोणाक सुपिरियराक मातसो ताका धाड आनी आमच्या फिरगोजेन येवन मातशें कितें समजावन न्ही लोकांक. आनी लोक समजता जाल्यार आपलें जिवीत बदलता जाल्यार देवाक आर्गां जातलीं अशें म्हणून ताका धाडलो. आनी पाद्राग्नेल वेता. सुपिरियर ताका ताचे लागीं मागता. पाद्राग्नेल बरो नासलो, भलायकी तितली बरी नासली. तरी आसतना ना म्हणून हांव वडिलाक वेता त्या गांवांत आनी तांकां सगल्यांक बरे भाशेन समजायता, बायलो दादले सगळे. कोणूच आयकोनान. आयकोता सांगता तें कानार पडून पयस जायतो वेळ ताणें समजायल्या उपरांत तेणें मागीर निमाणें सांगलें, आतां जालो म्हजो वेळ वचपाचो, तुमी म्हजें आयकोनात, हांव सांगता तें कांय कानार धरिनात. म्हणटकूच हांव वेता पिलार आनी तुमचे वासोत नागतलो हांव. पूण तुमकां कितेंय पळय गरज जाल्यार, बरें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार देवाचो आदार मागात, एकामेकाक भोगशात. कितें एकामेका लागीं आमी चुकता जायते पावट. मनीस कशे आमचे लागीं वायट घडटात. मनीस म्हणटकूच पातकान जल्मले आमी आनी जल्मोन वाडून आयल्या म्हणटकूच वायट घडटलेंच आमचे लागीं, सगळें लागीं. तेन्ना पाद्राग्नेलान बरी भाशेन समजावन आपणाचें जिवीत ताका ताणें दाखयलें. कितें आपूण सांगता पळय तें तुमी आयकोनात आनी तुमी जिवीत बदलिनात. म्हणटूच हांगासर रावन म्हजो कसलोच फायदो ना. ताणें दिमी मारली आनी दिमी घालून ताचे बरोबर मागणें केलें. आनी मागणें करता आसतना ते सगळेच पळयतात, आयकतात ताचें मागणें. काळजांतान भितर सावन भायर सरलेलें आमचे पासत. आनी आमचे पासत तो इतलें सोंसता. पयस सावन येवन, पिलार सावन येवन हांगासर आमचे मदें तो तसोच इतलो सोंसणीकायेन आमकां बरीं उतरां सांगता. कुमसाराक तेणें दादल्यांक आपयलेले, कोण येयले नात. पूण मागीर ही निमाणीं उतरां सांगल्या उपरांत तांचें मन पाद्राग्नेला पळोवनूच ताचे चुरचुरे कशें तांकां दिसले. आनी सगल्यांनी मागीर दिमी घालून बोगसोणें मागलें. सगळे दादले आनी बायलो आसल्यो त्योय सगळीं कुमसाराक आयलीं. कुमसार बरे भाशेन जालीं आनी पाद्राग्नेलान सगल्यांक बोगशिल्ल्या उपरांत, कुमसार जाल्या उपरांत देवाक आर्गां दिलीं. तांचें मन बदलून ते झगडटालेत पळय तें सगळें एक जालें म्हूण. मोगाळ भयणांनी भावांनो, आमच्याय गोरबांनी अशीं जायतीं झगडीं घडटात. शेजाऱ्यांनी कोण कोण आसात हांगासर थिंचोर जायती सुवातेर आमी पळयता कितलीं झगडीं, कितलो लोक झगडटा एकामेका सोबें, कितलो लोकां मदें दुस्मानकाय आसा. मोग जी आसूंक जावो तो मोग आसना, पूण दुस्मानकाय आसता. पाद्राग्नेल फकत उतरांनीच न्हय पूण आपल्या जिविता उर्मी दुसऱ्यांक शिकयतालो. इगोजेन मागणी करता तेन्ना कशे भाशेन मागणी करतालो जायत ताका पळयल्यारूच कळटालें तो सादो मनीस न्हय. आमचे भाशेन खरोच तो देवान विचून काडलेलो मनीस. कोणीय पळयल्यार म्हणटालो देवान विचून देवाचो मनीस, मागण्याचो मनीस, भाग्यवंत मनीस. मोगाळ भयणान भावांनो, आयज आमी ताच्या नव्यानान वांटो घेवंक आयल्या. ताकाच आमी आयकुया. पाद्राग्नेल जायते शर्मां करतालो गोंयान सगळी सुवातेर वचून. ताचे बुकूय आसात शर्मांचे, उलयतालो ताच्या जिविताचें. आनी ताचें जिवीत कसलें जायत, सादें जिवीत पूण गुणांनी भरलेलें जिवीत. आनी कोणें शिकयलें ताका, खंय शिकलो तें सगलें आपणाच्या गोराब्यान. ताचो गोराबो जावन आसली एक व्हडली इग्रोज माता कशी. त्याच गोराब्यान आपणाची आवय व्हडलो पापसाहेब कसो तिची ताका शिकयताले, बीस कसो पाद्री कशी. आनी तिणें आवयन जें शिकयलेलें सगलें ल्हान सावन तें आपणायलेलें, मोरोसान ताचे लागीं आसलें. आनी सेकी निमाणे सुवातेर इगोर्जांनी तिनूच फिरगोजांनी काम केलां. पूण पिलार हांगासर रितीर दितालो पयलो. मागीर निमाणी 10 वर्सां रासोल सिमदारींत ओत्मीक गुरू कसो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आसलो. ते ब्रादर पाद्री जाताले पळय तांचो. तांकां जायतें बरें शिकयलें ताणें. आनी निमाणो शर्मांव सांगतालो आपणाच्या त्या पुलपुतार वयर जेजूच्या काळजाच्या फेस्ता दिसा, वेस्परा दिसा
थंय ताका देवानूच आपयलो आनी थंय तो 8 जावन सकाळ पडलो. सगळे धांवून गेले, पाद्री जावं ब्रादर ते ताका गोड धरलो आनी वयर हाडलो आपणाच्या रुमान आनी सेकीन बरें मरोन ताका रातीक मेवले. आनी देवाच्या घरा सासणाच्या साधनाक तो देवाच्या फुड्यान खुशालकायेन आसा. त्याच पासत सगळो संवसार ताका वळखता. पाद्र आग्नेल मोगान बोलवलो, पाद्र आग्नेल बागयूंत आग्नेल कसो. अजून सांज जावंक ना पूण जो बागयूंस आसा स्वर्गराज्यान आसा, देवाच्या फुड्यांत आसा. तर मोगाळ भयणान बाबानू आमकां जें पाद्र आग्नेल शिकयतालो आनी आमी जें पवित्र पुस्तकां वरवीं शिकता आयकता तेंच पाद्र आग्नेल आपणाच्या जिवितान गोरब्यांसून तो शिकून ताच्या जिवितान ताणें आपणायलोलें तेंच ताणें आपणाच्या जिविता वरवीं दुसऱ्याक दिलें. आनी दुसऱ्यान दिवंक उतरां बरीं शर्माव करून कुमसारां आयकोन जायत्याचें तो जिवीत बदलतालो. मोगाळ भयणान बाबानू आयज त्याच पाद्र आग्नेला लागीं मागुया. आमकांय गरज आसतली, आमच्याय गोरब्यान कोण आसतलो घडीक जो देवाचें आयकोना, भावां भयणाचें आयकोना, गोरच्यांचें आयकोना, ताचेंय मन बदलूंक पाद्र आग्नेलाच्या फुड्यान घालुया. जायत्यो दुसऱ्यो गरजो आसतल्यो ज्यो पिडेंत आसा, डॉक्टरांची जायना, तांकांय घालुया पाद्र आग्नेलाच्या हातांत. आनी आमी जावन जोंड्याक लागून आमकां कितें गरज आसा तेंय आमी पळोवया. बेश्टीच आमी येवन जायते फावट आमचो उतरांचो देवाचे शिकोवणीचो पाद्र आग्नेलाचे शिकोवणीचो फोल्ड काडिना जाल्यार आमकां फायदो ना. तर आयज मोगाळ भयणान बाबानू त्या पाद्र आग्नेलाक फुडें घालून तो कितें आमकां सांगूंक सोदता तें आयकुया. तो आमकां कितें शिकोवंक सोदता तें आमी शिकुया. तो आमकां खंयचो रस्तो दाखोवंक सोदता त्या रस्त्यान आमी चलया. देवाचो मोग, शांतीचो मोग एकवटान जियेलेले आमी जावं पाद्र आग्नेल शिकयता तेचेच शिकोवणे प्रमाणे चलूंक आमी सगळीं वावरुया. आमी उबी रावुया आनी थोडीच मागणी आमी देवाक उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक क्रिस्ती भावार्थाची तत्वां शिकयतना जिवितांत येतोले आटे बिटे आनी अन्यायांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी बरवाश्यान भरलोली मनशां जावंक शिकयल्यार पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. चेडवां व बायलांक समाजांत फावो तो मान आनी रेस्पेद दिवंक आनी तांचेर आड जातले अत्याचार पयस करूंक दर एका मनशान प्रयत्न केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. धंदे चलयतना आनी कचेरींनी वावुरतल्यांनी आपल्या हाताखाल वावुरतल्यांक मानान लेखूंक आनी तांकां फावो ती मजुरी दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. ह्युमन रायट्स आनी तरेतरेचो समाजीक वावर करतल्या आमच्या भावा भयणांक सरकारान आनी तशेंच आमी समेस्तांनी आमचो तेंको दिवन समाजांत बरेपण हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया.
जेजूच्या नांवान बाबा हे मागे करता तुका. सुर्गीचे बापा, थोडीच मागणी आमी तुका उबारल्यान, तुका जाय जाल्यार तुजी खुशी जाल्यार आमी मागलां पळय ती आमकां फावो कर. तूं जो जियेताय सासणाच्या सासणांक. आमीन. ताना तोयरेच्या वेळार गायन आमी घेवया गायनात सॉंग C6 ऑन पेज 30. C6 ऑन पेज 30. आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अखिल पवित्र स्तुतीची दावा सर्वेस्पोर मागूया. सर्वेस्पोर आमच्या राया आमच्या राया आनी शांतीदारा शांती आनी एकवट खुणाय तोल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें आवचीत एकशीत आनी एक मन घडोवन हाडूं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सगळें सगळीं रोशनां नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपणें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रोशने वयर तुवें तुका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय. तो रातां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaraco सर्वेस्पोर तूं.
Ucciamo i poveri, Sorgari son salvo sorgari son salvo Ucciamo i poveri, sorghi, tu gasoi Sorres poracci da qui, et casoi Sorres poracci da qui, et casoi Utsorgi, tu gasoi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोसेन कोश्ट मरण सोंसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ पोरगो तुया Sumiaci tuji morami somoromtam Tuje puror život morami portotam Tuja jenia ami otrekam बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्परा आखे प्रितीमे चेरे वेस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंद बापा फिलिप नेरी आनी सिमिया आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाच्यो बोरवांचो धरून मेळ्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कोर ताका आनी तुजे इश्टागोतीन मेळ्यान सोमेस्तांक तुजे पर्जोलीत मुखामोड बोडयूंक फावो कोर आमा सोमेस्ताची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगती ताजी पोती बागवेन तुजे बागवेन दोन दुता आनी सोरकालीन तुका मनवल्यांत ते सगळ्या भोगता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात दवरून जेजूनूच जे मागणी आमकां शिकयले हेच मागणी म्हणून जेजूक बारबोर सांगाता दवरून ताच्या सांगाता म्हणून सुर्गीच्या बापाक उबारुया. सोगली म्हणुया बारबोर. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगसितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरवंशान वतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोर दुतांक मुळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचेर जोडटी आनी खास थाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. वो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आयज सगलीं आमी खोशे मनान आयल्या. ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Cielo,
Moje sowe Jesus Cielu Cibit Moje Moja Bananche Corneu Mojo Corducho Mojo Coisomio Cielu Cielu Cieta Cielu Cielu Cieta Audui urdil budu Moji soei Jesus Audui urdil budu Moji soei Jesus Civit Moje Bredice Mai Mogranci Vidi Mogranci Oku Kai Drogiej Poslu Cielu Cielu Cieta Cielu Cielu Cieta जेजूक आमी शिवलेलो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत जिवंक ताचीच घोटाय मागुया प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावुंशाक वावरूंक तुज्या मोगाच्या ओतम्यान आमकां बोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बसुया आनीक एक फावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार तुमच्या येण्या वरवीं देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर तुमकां बेळसावांनी बोळची म्हणून आमची मागणी मोगाळ इश्टानो मानवंत आग्नेलाच्या दिसाक 20 नोव्हेंबराची तुमची किरीत इतिहासांत तुमी दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिसांनी दिवची कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डॅस्कांत विक्रीक आसा आमची मागणी इश्टानो एक तरी दर कुटुंबांत व्हरात देवाचें उतर वाचात देवाच्या उतरांतल्यान वाडात कित्याक ह्या बायबल डायरीचेर आमी दर दिसाची वाचपा आनी नियाळ घातलेलो आसा तुमी व्हरून देवाच्या उतरान वाडटली म्हणून आमची मागणी आमचे भुरगे पाद्री जावंक शिंगतात तांकां तुमचो आदार दिवंक सोदतात जाल्यार बसीस डेस्क ऑफिसांत तुमी वेची ह्या वर्साक आमच्या सेमिनारींच्या थियोलॉजी हॉलांत पिलार म्युजियम एक्झिबिशन आमी पिलार मिशन एक्झिबिशन आमी घातलेलो आसा आनी ह्या एक्झिबिशनांत आमी किरीत भाशेन पिलार संस्थेचो वावर जुंय जुंय आमी वावरतात त्या त्या लोकांची परंपरा तांची संस्कृताय तांचे वस्तू आमी दाखयलेल्यो आसात म्हणटच तुमी वचून ह्यो अणभवचो म्हणून आमची काल ती मागणी वावऱ्यांचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोस कॉल ह्या दोनूय पत्राचेर आनी बुकाचेर आमी कितें भशेन
कॅथोलीक न्यूज घालता आमच्या पिलार मिशनराचो वावर घालता आमच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी घालता म्हणटच तुमी सबस्क्रायब करून आमकां आदार दिवचो म्हणून आमची मागणी. नोव्हेंबराचे 20 मानियोत आग्नेलाच्या दिसाक फादर आग्नेलो स्कुलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर म्हणून हो फ्री तियात्र आसतलो. तुमी येवन पळोवची. आमी तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी जाय तो आमकां तुमचो आदार दिल्लो आसा. आनीकूय कोणूय आमकां आदार दिवंक सोदता जावं ह्या पेंडोलाचो कोर्स वो दुसऱ्या कोर्साक लागून आमच्या ऑफिसांत येवन मेवची. मोगाळ इश्टानो, मानियोत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज ज्वेला स्वारीस थाना बॉम्बेतान अशें सांगूंक लायता. हांव आनी म्हजो घोव वर्सभर भुरगें जल्माक हाडूंक प्रयत्न करतालीं. भुरगें जायनासलें म्हूण दोतोरान एक टेस्ट करूंक लायलें. 2023 वर्सा ऑक्टोबरांत हें टेस्ट केले उपरांत आमकां घुमून आयलें की म्हज्या दोनूय फेलोपियन ट्यूबान ब्लॉक जाल्ले आसात. घरा वचून आमी खूब रोडलीं आनी मागलीं देवान आमकां एक उपाय दाखोवचो म्हूण. दिवाळेच्या म्हयन्यांत आमी गोंयां आयिल्लीं तेन्ना म्हज्या माशेनान म्हाका सांगलें पिलार मानियोत आग्नेलाचें नोवेन कर. जायत्यो मिलाग्र्यो घडटात. काळजान भावार्थ बरवोसो धरून आमी पिलार वचून एक नोवेन केलें आनी उपरांत परतून मुंबय गेलीं. मुंबय आयले उपरांत रोखडोच प्रेग्नन्सी टेस्ट केलें पूण तें नेगेटीव आयलें. जानेराचे 1 तारखेर 2024 वर्साक सकाळीं आनीक एक फावट हांवें प्रेग्नन्सी टेस्ट केलें. टेस्ट केले उपरांत हांवें पयली एक तांबडी लायन आयली. म्हाका दिसलें परत नेगेटीव आयला म्हूण. म्हज्या दोळ्यांनी दुखां भरलीं पूण हांवें दोळ्यांनी दुखां पुसून टेस्ट किट परत हातान घेतल्यार 2 पोरजोडी तांबड्यो लायन्यो दाखयल्ल्यो म्हाका दिश्टी पडल्यो. खुशालकायेन हांव गोरकाराची वचून सांगलें आनी आमी दोगांयनी देवाक आनी मानियोत आग्नेलाक दिन वाचलो. गोरवेसपणाच्या बेसार जायत्यो आडखड्यो आयल्यो करूं पूण आमी भावार्थ सोडूंक ना. ऑगस्टाचे 30 तारखेर ह्या वर्साक नॉर्मल डिलिव्हरी जावन म्हाका एक बाबा जालो. आमी 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 आनी आमच्यो फामिल्यो कितल्यो खुशाल. दिवाळेच्या दिसांनी आमी परत गोंयां आयलीं आनी आमच्या बाबाक मानियोत आग्नेलाच्या पांयांशी दवरलो कित्याक ताचेच उद्देशी आमकां ही मिलाग्र फावो जाल्या. आमी देवाक दिन वाचतां आनी मानियोत आग्नेलाक बेगिनूच साताचो म्यान मेळो म्हणून मागता. इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जिरूल आयकता. आयज आमी आमचेय आवडे आमचेय प्रश्न आमची इतेसांवां घेवन आयिल्लीं आसतना आमचो भावार्थ जागोवया आनी ह्या भावार्थांतल्यान आमची मागणी मानियोत आग्नेलाच्या मुजतीन देवाक उबारुया. बरेच इश्टानो, जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलां. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानियोत आग्नेलाक साताचो मान मेळो म्हणून मागतात. तरी सगलीं तेसांव इश्टानो आमी एकठांय करुया आनी आमी सगलीं उबी रावया आनी मानियोत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानियोत आग्नेलाक बागीवन ताचो मान मेळूंक मागणे.
उगुणीत काकुतीच्या देवा गुणीत कौतुच्या देवा सोड पोट पडून सरपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सरशी आमी मागताव आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुझी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानयोद आज्ञेलाक मान्यवत अग्नेला साताचो मान साताचो मान फावो कोर फावो कोर आमचे पवित्र सभेची आमची भोगीस सभेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोड पुरगोटणी उदेशी गोड परगोटणे उदेशी मागता मागता आमच्या सुमिया आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी ख्रिस्ताचे नावी आमेन आमेन सर्वेस्पर तुमची सोवी आसू तुमची सोवे आसू सोरपोत वेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Sorgar संसाराच्या दुर्दया पापा मोगाच्या आशेता घालून तुझी भरसा अवताराच मानपाराक येता बोरवाशा उर्दा Dia starit sorgar raja